जॉन क्रिझॉस्टॉम. क्रिझॉस्टॉम म्हणजे कितें? ग्रीक भाशेन भांगराच्या तोंडाचो. भांगराच्या तोंडाचें म्हणजे कितें? ताची उतरां इतली बरी लागताली सगळ्या जाणांक की लोक ताचेशी ओडून येतालो. हें ताणें ताका दिल्लें देवान. आनी तितलेंच न्हय, तो बरो हुशार आसलेलो. तो ग्रीक म्हणटच ताका दोग जाण सांत मेळ्ळे. एकलो मेलेटूस म्हणून बिशप आसलेलो तो, आनी दुसरो बाजील, सांत बाजील. ह्या दोगांयनी ताका हे भाशेन ग्रीक सगळें शिकचें आसतना पवित्र शास्त्र शिकूंक धाडलो. 2 वर्सांनी तो इतलो कपास जालो की तो सगळें थंयसर हाल्लें तितलें देकोर करून एकदम शिकूंक लागलो. इतल्या म्हणसर ताका बावतिस्म दिलो. बावतिस्म दिल्या उपरांत ताका बिशपान हाडलो आनी तो बिशपाचें तोंड वावर सगळें कोत्तालो. मागीर अशे भाशेन आसलेलो म्हणून ताका आनिकूय बिशप केलो ते मेल्या उपरांत. आनी ताणें कितें केलें, थंयसर कॉन्स्टंटिनोपल म्हणटा पळय थंयसर ताका हाडलेलो. कोणें हाडलो ताका? पातशायेन हाडलेलो. थंयसर आयल्या उपरांत ताणें पळयलें की हे सारकें आपलें जिवीत जियेना. तांकां सगळ्या जाणांनी तांची टिका केली आनी ते इतले ताचेर तिडले की ताका भायर आयलो. भायर येताना सगळो लोक एकठांय जालो. कित्याक तांकां बरें लागतालें, कित्याक हे पळय व्हडले आहले ते आपणाक जाय पळय तशें कोत्ताले आनी कोणूच तांकां सांगिनासलेलो. म्हणटच ताणें तांकां सांगलें म्हणून ते एकदम ताचे बरोबर आसलेले. पूण तरी पूण ताका थंयसरलो भायर काडलो आनी ताका पयस धाडलो. इतल्या म्हणसर ताका पोत्तून हाडलो आनी हेच भाशेन ताणें ताका पोत्तून शिकोवन दिवंक लागलो. लोक ताचेशी भरपूर येवंक लागलो आनी शेकी ताणें ताका पोत्तून भायर आयलो. आनी तेन्ना भायर येतना तो थंयसर एकदम कठीण परिस्थितीन मेलो. म्हणटच ह्या मनशान देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. तो हिंचुरी आपलें घर बांदूंक ना ताणें, पूण जेजूचेर ताणें आपलें जिवीत थिरायलें आनी जेजूची उतरां तो उलयतालो. हे भाशेन आयज आमकां सांगलां ते प्रमाणे खोडपाड बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको तो. खोल बुन्याद जेजूचेर बांदली आनी कसलीय तर मोडां येयली तें ताका आलोवपाक ना. कित्याक जेजूचेर ताणें आपलें जिवीत थिरायल्लें. आतां ताका इतले संकश्ट आयलेले ताचे वयर. तो येदो व्हडलो आर्च बिशप जावन बऱ्यान, पूण तो भियोंक ना. भियेनासतना ताणें सगळ्या जाणांक सारकें पळय तें सांगलें आनी तोय आपलें जिवीत ते प्रमाणे जियेतालो. सादेपणान एकदम गरिबांचो मोग करून तांकां तो पावतालो. हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. आनी पावलो पळय कितें म्हणटा, पयलो पावलो सगळे सृश्टी हातून सुमूर्तीन सांगलेलें पळय त्या प्रमाणे आपलें जिवीत सादतालो. आनी ताका लागून तो गर्वान भरून आयिल्लो पर्यान, कित्याक तो आपलें सगळें सारकें कोत्तालो. पूण मागीर ताणें पळयलें जेजूक भेटल्या उपरांत की ताचें जिवीत सारकें ना. तो पातकान जियेता आनी तो म्हणटा हांव सगळ्यांकीन व्हडलो पातकी. आतां खूब पाटी आमी तशेंच म्हणटा, आमी पातकी न्हय, कित्याक आमी पातकां करिना. पूण जितली आमी जेजूशी येता तेन्ना आमचें कितलें पातकी जिवीत आहा आनी पातकी सोम आसा तें आमकां कळोंक लागता. आनी आमकां ताची मदत जायत, कित्याक आमचे वस्तुंकी आमच्यान जिवीत जिवंक जायना. आमी पातकी मनशां पातकान आमी रोखडीच पडटा. आमच्या उतरांनी, आमच्या उलोवपान, सगळ्यांत आमच्या जिवितान आमच्यान सगळें बरें करूंक जायना. कित्याक तें ओदृश्य येता आनी आमकां आपलेपणांत रावता म्हणटच बरें करचें आसतना वायट करूंक लागता. ताका लागून जेजून आमकां सांगलां, बरें झाड वायट फळां दिना.
ना म्हणून वायट झाड बरी फळां दिना. आमी भितर कितें आहा पळय तें आमी उलयतले आनी कोत्तले. ताका लागून जेजू जो आमचे भितर आसा ताका एकवटून जियेली म्हणटोच तो आमचें सगळें बरें पळय तें कोत्तलो. ताका लागून आमचे वस्तुकी जायना आनी आमचे वस्तुकी आमी तो जियेत जाल्यार आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक लागतले, वायट चिंतूंक लागतले, सगळें वायटपण आमचें सगळें घडोवंक लागतलें. तर आयज जेजून आमकां बरी शिकवण दिलेली आसा. आमी हिचोर आमचें जिवीत थिरायता. दोनिया म्हणटा पूण आमचें जिवीत तो ताच्या एकवटान जियेना जाल्यार तें निर्फळ जातलें. तर आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवपाक देव आमकां मदत करता, कृपा दिता. तर हे कृपेन उदीक खोलावंक आमचें जिवीत थोडो वेळ आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी ताका आजीर जावया. तो आमचे भितर जियेता आनी आमी भितर आसा, पूण आमी ताका एकवटोन चिटकोन ताचेर आमचें जिवीत थिरावन जियेता वो आमचे वस्तुंकी जियेता. हे थिरावच्या प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजून बरोवन येता. जेजू सोबी आमची सगळीं चिंतना, भावना, चाल, आठवणी, मनोभोव ताच्या नांवान भायर काडून दवरया आनी ताचे सारकी तो आमकां घडून हाडटा ताका आमी सहकार करीत रावया. सायबणमान केलो ते भाशेन हांव चाकोर जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमेन.